बेस्ट गजाल आसा म्हणजे तूं मराठी पेपराचो संपादक, जॉयल बाब इंग्लीश पेपराचो संपादक आनी हांव कोंकणी इंग्लीश दोनी कडेन उडी मारत आसता तुका अशें आमी 3 मनीस हांगा बसल्यात आनी पयर हांवें हिडोन केलें तातूंत भितर भाई मावजो आनी एक प्राध्यापक अनिल सामंत आशिल्ले ती मुलाखत खूब गाजली बरो ताचेर चर्चा जाली पूण फायनली आमी आतां अशे जनरेशनाचे लोक आमकां प्रामाणीकपणान दिसना की तुवें आनी हांवें वाद घालपा जाय तुवें आनी जॉयलान वाद घालपा जाय मागीर हरशीं घालया रे आमी अशें रावंड टेबलाचेर भाशेचे गजालीचेर वाद घालपा जाय ना प्रमाण तूं सारको आसा वाद घालपाची आतां गरज ना हय हांव जाल्यार म्हणटा की दोनूय भाशांनी बरोवपी जे भुरगे आसात तांकां आतां प्रमोट करपाक जाय आनी भाशा हे विकासाचें माध्यम आसपाक जाय खंयच्या हेचे मनशाचे आनी अशें म्हणटा की 12 वर्सांक भाशा बदलता म्हणून आनी तें खरें सो आतां 37 वर्सां उपरांत त्या गोश्टींचेर परत उलोवणें म्हाका दिसता भाई मावजो जे कितें उलयला आनी भाई मावजोन तें क्लेरिफाय केला ताचें मत कितें आसा तें वेगळें आसत पूण म्हाका समेस्त गोंयकाराचें मत अशें आसा की आतां वाद जावपाक जायना दोनूय भाशा ज्यो आसा कोंकणी आनी मराठी दोनूय भाशा गोंयांत बरें हें करपाक जाय हांव जाल्यार म्हणटा की ती सरकाराच्या प्रशासनान कामकाजान पुलिसान कोर्टान ग्रामसभा ह्या कामांनी खंय खंय ती वापरूंक मेळटा पळय थंय थंय कोंकणी आनी मराठीचो वापर जावपाक जाय आनी दोनूय भाशा समांतर गोंयांतून आणपाक जाय आनी कशें आहा तुगेलें आमचे खातीर सगळ्यांत व्हडलें आव्हान कोणाचें हाजें बरोबर बरोबर तुजे खातीर सगळ्यांत व्हडलें आव्हान हाजें पूण तुका व्हडलो इंट्रस्टींग गजाल सांगता की हांवें जे आतां सांगलें हांवें जे 4-5 स्टोरी सांगल्यो आतां ग्रामसभेन पयलीं मराठीची नोटीस येताली तुका येता जाल्यार पळय पंचनामा पुलिसाचो मराठीन जातालो कोर्टांतले हे मराठीन जाताले कितल्योश्योच गजाली ज्यो आसात त्यो मराठी कोंकणीन चलताल्यो पयलीं आतां तेजेर ना आतां थंय जॉयल येयला तेणी इंग्लिशान ती जागा घेतल्या म्हणजे FIRची जी हे आसा जो तक्तो जो आसा तो सुद्दां कोंकणीन ना गोंयान किंवा मराठीन ना करेक्ट तो आतां इंग्लिशान जाला म्हणजे तुमी समजून घ्या ती कोंकणी मराठीची जागा ऑलरेडी इंग्लिशीन घेतलेली आहा तुमी आतां बेश्टे झगडपाची गरज ना दोनूय भाशेच्या विकासाक काम एकठांय आयली जाल्यारच ती इंग्लिशीचें आव्हान पेलपाक शकतली आनी हांवें परत परत सांगलां इंग्लीश ही शत्रू न्ही खंयचीच भाशा कोणाचीच शत्रू आसपाक शकना पण आमच्यो प्रादेशीक भाशा जर टिकपाक जाय जाल्यार आमी हातांत हात घालून काम करचें पडटलें सामकें म्हाज्याच पेपरांतल्यान हो वाद सुरू जाल्लो पयली बातमी भाई मावजोची म्हाज्याच पेपरान आयली आनी ताच्या वयल्यान फाटले 10 दीस गोंयभर खदळ पडलो सो हांव ह्या पेपराक संपादक जबाबदार मनीस म्हणून सांगता की दोनूय भाशा आतां समांतर पद्दतीन गोंयांत चलपाक जाय जावं भाईनी क्लॅरिफाय केलें तुवें आज मनांतल्यान उलयलें सो आतां म्हाका दिसता आमी डायरेक्ट जॉयला मारया आमकां तुगेलो भंय बी दिसना तूं बरो मनीस कळ्ळें तुका पूण कितें आसा की आमी म्हाकाय इंग्लीश आवडटा पूण लास्टाक मातृभाशा म्हणजे कितें काय म्हणटा जाल्यार कोंकणीच म्हूण येतलें तोंडांत म्हाका मराठी खूब आवडटा हांव मराठींतल्यान बरयता म्हणजे वैचारीक पालण पोशण मराठीन केलां पण फायनली कितें आसा की आमी तुका पळयतकीर मातशें कच्च जाता हांगा कळ्ळें तुका तो सांगता तशें अकस्मात सगळे पण हें आयकून तुका बरें दिसता आसतलें न्ही आपल्याक बरें म्हण हें तुमगे नवीन जी पिळगी येता ती आपलीच तुम्ही करा हातां हात घालून जाय तें अशें तुका दिसना नई पिढी येता ती कोंकणी इंग्लिशीक तरी हेंग मारता दे हॅव बीन एम्ब्रेसिंग इंग्लिश टू टेल यू वेरी डायरेक्ट इंग्लिशीचो शिफ्ट जालो पण that is not the issue. हे आता म्हाका दिसता why are we still fighting for Konkani Marathi? I don't understand. And हो आता हे टायमार I don't know what is the purpose of wrecking up this issue. Just saying look at me and stop fighting. No, look at me and stop fighting. Even आता पळय रोमीचो आयला विषय. Whatever languages of Goa, I mean, what is wrong in protecting them? Yeah. रोमीक तूं आतां एक तरी रेकग्निशन दिलें जाल्यार कितें वयता कोणाचें what is wrong? Romi has got a history of dated 1500. I have written an editorial on that. But आमी अजून ते लँग्वेज घेऊन तू रोमीक रेकग्निशन दी म्हणून सांगपाक लागलो की तुका राजभास कायदे हात लावचे पडले एकदा तो राजभास कायद्या तुवें हात लायलो देन द पेंडोरास बॉक्स इज ओपन. No, Pramod, I'll tell you this. आमी इंग्लिशी मारा वताले आनी रोमीचेर व्हेले. If you are going to, they are not demanding that you change the language law. They're just telling you, give us some provision so that the language or the script is protected. Yeah. So in the larger interest of the state,